नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय बरी गोठां आसा हेजे सांसव करुया। थोडो लोक हेका आमाड्योय म्हणटा आनी थोडो लोक हेका गोठां म्हणटा। हे पळय, आनी ह्यो आतां सोलपाच्यो, ह्यो धुले आनी दवरले। ह्यो आतां सोलुया आनी आयदनां काडून तुमकां दाखयता। आनी सांसव करपा खातीर साहित्य कितें जाय तें सांगता। हे पळया, सोय जाय एका पोळ्याची, हाफ कोकोनटाची, एकूच चमचो लाल तिखट, आनी तिखट चड घालप ना, मातशें कमीच घालप, कित्याक तेन्ना सांसवाक तें रूच बरी येता। हळद, हे गोड, आनी फोडणे खातीर ही सांसवां, करवील आनी हिंग। आनी आतां लागतलें तेल आमकां। आतां पयलीं आमी त्यो आमाड्यो आसा पळय त्यो क्लीन करुया, तेजो पल्प काडुया। हे पळया, आतां हे वांटण हे वाटले, भितर सोय, हळद आनी लाल तिखट आसा। सुकी कोथंबीर घेवप ना। आनी हे आतां हे आमाड्यो आसल्यो पळय गोठां, ती पळय मॅश केले अशी। आनी आतां आमी कितें करुया, फोडणां दिवया। तेका लागून हांवें कितें केलां, तोप दवरला आनी तातूंत न्ही तेल घातलां। आतां कितें करुया, भितर सांसवां घालुया, करवील घालुया आनी मेथयो जाय जर मेथयो घातल्यार जाता। आतां समजा तुमच्यो आमाड्यो जर खूब आंबट आसा, जर आतां हांवें हे घातला वांटण न्ही, त्या जाग्यार त्यो आमाड्यो घालप आनी आमाड्याक न्ही हे पळय हांगासर गोड लावप आनी मीठ लावप आनी त्यो भितर घालप आंबट आसल्यार। ह्यो आतां आंबट ना म्हणून हांवें हेका गोड लावंक ना, मीठ घालूंक ना। आतां डायरेक्ट हांवें कितें केलां, हे पळया, हे वांटण घातलां फोडणी, कित्याक ह्यो गोड आमाड्यो आसा म्हणून, चड आंबट अश्यो ना त्यो, बऱ्यो आसा। आतां भितर ह्यो घातल्यो आनी मागीर गोड घालपाचें आपल्या आवडी प्रमाणे। आतां हे तुमकां कशें पातळ जाय, दाट जाय, त्या प्रमाणे करप। आतां हे धापून दवरून शिजोवया। हेका आतां बरी 10 मिनटां जाली। आतां कितें जालें जाणा, हांवें करवील घातलो पळय आनी सांसवां घातली, हिंग घालपाक न्ही मातसो विसरलें। आतां धव्या चमच्यान म्हाका दिश्टी पडलो ना, हो पळय तो आतां घालता हांव। तेल तापयलें पळय, मातशें घातलां थेंबभर आनी भितर आतां हिंग घालता। आनी हो आतां भितर घालता। आनी आतां हेका मीठ घालुया।
आणि गोड घालुया. गोड सुद्दां एकदांच घालूंक जायना, इल्ले घालून पयलीं इतले घालून पळयता हांव. आनी जायत जर आनीक घालपाचें नाजाल्यार एकदांच घातल्यार खूब गोड जातलें. आतां हे बरें बारीक गॅसीर बरें शिजोवनी मिक्स करुया. हे कलर सुद्दां चेंज जालो पयलो, वास बरो येता. आनी अशें न्ही केल्लें बरें रुचीक लागता. करवीर आनी हिंग जाय तेका बरो, तेच्या वासान न्ही बेस्ट जाता सारकें सासा. आतां एका बारीक गॅसीर आसूं न्ही. पळया कितले बरें जाला ते, पळय बरें आटले बी भितरतलें उदक. आनी आतां कितें जालें जाणा, तुमकां जर आतां हेज्याक सुक्कें जाय न्ही, जर मातशें तुमी आनीक गॅसीर दवरपाचें अशेंच एक 10 मिनटां. आतां हेका 25 मिनटां जाली पुरो हेका आतां. आनी तुमकां पातळ कशें जाय जर अशेंच दवरपाचें, हेज्याकूय पातळ आसता पळय, नाजाल्यार इल्लें उदक घालपाचें आनी मातशें पातळ कशें करून मातशें उगो शिजोवपाचें जालें. आतां हे पळया बरें रेडी जालें. आनी निवलें की ना हें, आतां हे पळय भितर ग्रेवी कशी दिसता न्ही, मातशें निवलें की दाट जातलें. आतां जालें, गॅस बंद करुया आनी रेडी टू सर्व. हे पळयात, आतां हे रेडी टू सर्व केला. बरें आमट मातशें, गोड मातशें आनी तिखटूय मातशें, पण बरें रुचीक कशें सासाव. बरें बोट लावचें आनी खावचें, चमच्यान खावचें. अशें बरें रुचकर अशें हे सासाव आमाड्यांचे, गोठांचे सासाव. तुमी गोठां म्हणा नाजाल्यार आमाड्यो म्हणा, पण असले करून मात खायातूच. आनी ह्या सिजनान आतां मेळटा न्ही त्यो म्हणून. आनी मुद्दम करून खाया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजया, कॉमेंट्स करा. आनी हो आतां तुमी व्हिडिओ म्हजो तुमचो मोलाचो टायम काडून पळयता न्ही, तेका लागून हांव खरेंच मना पासून सांगता, देव बरें करूं तुमचें.